चडशे गुटा आसा ते कॅन्सराचे न्ही. 90% गुटा आसा ते बिनायन लिजन्स म्हणटा ताका, कॅन्सराचे न्ही. ते इन्फेक्शनाचे आसपाक शकता, नाजाल्यार दुसरें कारण आसपाक शकता. दुसऱ्या भागान पासून केन्ना केन्ना लोक म्हणटा आतां कातें कितें मोल जालें जाल्यार कातें कितें गूट आयला जाल्यार ते कॅन्सराचे तांकां भंय दिसता, पूण चडशे कॅन्सराचे न्ही. तीच आतां एक ते म्हणलें तुमकां ते बायोप्सीच आमी स्क्रिनिंगाचे उलयले, बायोप्सीचे उलोवं नाशिल्ले. म्हणजे कसल्यो कसल्यो बायोप्सी करूंक मेळटात आनी तेजी स्क्रिनिंगाक यूज करूंक मेळटा? बायोप्सी म्हणल्यार वेगळी वेगळी आसता बायोप्सी. एक म्हणल्यार FNAC, फायन निडल एस्पिरेशन सायटोलॉजी. ताका एक सूय घालून सेल्स एस्पिरेट करपाचे आनी ते अंडर द मायक्रोस्कोप तपासता. दुसरें म्हणल्यार कोर कट बायोप्सी. ते तुका एक टिश्यूचो एक व्हडलो एक धाकटोसो पीस मेळटा. आनी तिसरें म्हणल्यार इन्सिजनल बायोप्सी. ते आख्खे गूट काडून आख्खे गूट तपासपाक धाडटा. हे आतां आमच्यो ज्यो धाकट्यो धाकट्यो ज्यो लॅबोरेटरीज आसता पळय सगळे तालुका लेवलाचे, हातूंत कितें तपास जाता कितें? ना, हातून बायोप्सी धाडल्यार खुबशे मिस्टेक्स करता ते. हय, हिस्टोपॅथ डायग्नोसीस खुबशे मिस्टेक करता. ह्या हिस्टोपॅथ डायग्नोसीस लागून फक्त गोवा मेडिकल कॉलेजान धाडपाचें, नाजाल्यार नाजाल्यार भायर लॅब्स आसा, रॅनबॅक्सी नाजाल्यार मेट्रोपॉलीस लॅब, थंय धाडपाक जाता. ते धाडटात. उदाहरण परत तेजे एक्सपर्ट म्हणजे जे ऑन्कोलॉजिस्ट वा सर्जन आशिल्ले तुमी सांगताले की टाटांतल्यान ट्रेनिंग घेवन हांगा येयल्ले आसता. अशे कितले लोक आसतले? खंयचे खंयचे म्हणजे कितले गोंयाक अशे जे धाकटे धाकटे हॉस्पिटलांत घे आसता? आमकां खबर आसता ते व्हडल्या हॉस्पिटलाचे खबर आसतात, कॉर्पोरेट हॉस्पिटलांचे सगळ्यांक खबर आसता, पूण धाकटी धाकटी हॉस्पिटलां आसतात कितले अशे दोतोर अशे आसतले? थोडेशे डॉक्टर आसा धाकटे धाकटे हॉस्पिटलांत. टाटा हॉस्पिटलांत कितें जाता, तुका सर्जरीचे सेपरेट भाग आसता, वेगळे वेगळे भाग आसता. तुका हेड फेस नेक, ब्रेस्ट, गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल ट्रॅक्ट, चेस्ट, मागीर तुका वेगळे वेगळे भागान तुका एक्सपिरियन्स मेळटा, ट्रेनिंग मेळटा, एक्सपिरियन्स मेळटा. देखून ते ओके. आतां थोडे गजाली आमी आयकतात की हे सर्जिकल थोडे सर्जरी करतात ते आनी मागीर थोडी स्टॅन्ट बीन घालपाचें म्हणून कितें आसता, आनी ताका जवळ जवळ लाखभर खर्च ते कितें नेमकें कितें आसता? स्टॅन्ट म्हणल्यार तुका फूड पायपाचें युसोफेगसाचें कॅन्सर आसा जाल्यार, तेन्ना टर्मिनल स्टेजीन आसा जाल्यार, हें ऑपरेशन करपाक जायना जाल्यार स्टॅन्ट घालून ताजी ती वाट रुंद जाता, पेशंटाक गिळपाक जाता आनी मागीर रेडियोथेरपी वा किमोथेरपी दिता. आतां आनी एक सदांच प्रश्न येतात की खूब जाणटो मनीस कॅन्सर प्रायमरी स्टेजीक आसता आनी किंवा ल्हान भुरगे आनी ताका कॅन्सर आसता आनी सर्जरी करपाचें आसा, अशे टायमार तुमी लोकांक कशें समजयतात? खूब जाणटो मनीस आसता प्रायमरी स्टेजीर ऑपरेशन करूं शकतात, म्हणून तांचो इतले म्हाताऱ्याक ऑपरेशन करपाचें काय ना. खूब जाणटो मनीस आसा जाल्यार ताका पयलीं सगळीं जाणटी आसा जाल्यार ती अनफीट आसना. तांचे फिजियोलॉजिकल एज पासून आसता. थोडी 70 वर्सां आसा जाल्यार तांकां खुबशे दुसरे प्रॉब्लम्स आसता, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक हे ते आसता आनी ती अनफीट आसता फॉर सर्जरी. मागीर थोडीशी आसा 75 वा 76 पूण खूब हेल्दी आसता, तांकां ऑपरेशन दिवपाक जाता. इफ दे आर हेल्दी तांकां ऑपरेशन ऑफर करपाक जाता. आनी दुसरें म्हणल्यार टर्मिनल स्टेज आसा तेन्ना आमी पेशंटाक सदां सांगपाक जाय, रिलेटिव्ज तरी सांगपाक जाय, एक्सप्लेन करपाक जाय. तांच्यान कितें लिपून दवरप ना की, आनी तांकां दुसरें ऑप्शन ऑफर करपाक जाय, की किमोथेरपी नाजाल्यार रेडियोथेरपी, नाजाल्यार केन्ना केन्ना आमी तांकां सांगपाक पडटा की आनी कांयच करपाक जायना म्हूण, फक्त पॅलेटिव्ह कॅर दिवपाक पडटा. गोंयांत आनी एक आमगेलें आल्कोहॉल, स्मोकींग, हें जवळ जवळ स्मोकींग म्हणल्यार एक रस्ते, पूण आल्कोहॉल आनी गोंयकार खूब एकठांय केले. आनी आल्कोहॉल आनी कॅन्सर हितून कितलें लागींपण आसा? आल्कोहॉलाक लागून आमचे स्टमक कॅन्सराचे इन्सिडन्स वाडला आनी आमी खुबशे केसीस आमकां दिसते पडटा की पयले फावटी गॅस्ट्रोस्कोपी करून स्टमक कॅन्सर मेळटा. आनी खुबशे लोक तांकां एसिडिटी नाजाल्यार गॅस म्हणून गुळयो घेयत रावतात, दोतोरा कडेन वचना आनी गॅस्ट्रोस्कोपी करिना. अल्ट्रासावंडाचेर हें स्टमक कॅन्सर डिटेक्ट जावपाचें ना. हें स्टमक कॅन्सर डिटेक्ट करपाक गॅस्ट्रोस्कोपी जायच पडटा आनी गॅस्ट्रोस्कोपी बेगीन करपाची.
जाता तितले बेगीन डिटेक्ट केल्यार तुजे चान्सीस ऑफ रिकवरी, चान्सीस ऑफ डिटेक्ट करपाचे आनी रिकवरी बरे आसता. आणि एक फोन येयला आमकां. हॅलो, प्रश्न विचारात. हॅलो, ते कितें न्ही, सपोज आतां एक कोणाची एक खबर आयकली, समज कितें जालें न्ही जाल्यार पटकन न्ही एक जगलवणे मारिना तकलेक तशें जाता आनी मागीर कितें जाता सामकें म्हणजे एक चडचडून घाम सुट्टा एक म्हटल्यार. आनी म्हाका दिसता ते अशें कॅन्सराचे बी अशें जावंक शकता. किंवा आनी हालीं कितें जाता की केंसूय बी वचूंक गळपाक लागल्या आनी आयकूंक मातशें कमी कशें जाता बी अशें जाता. आनी दुसरो प्रश्न म्हणजे कितें, सिगरेटूय ओडिनात आनी थोडे लोक सोरोय बी पिनात पळय, तरी पूण तांकां न्ही ती एक कॅन्सर जाता. ते कित्याक खातीर जाता? ते काय भायले बी काय खायनात खरें पळोवंक गेल्यार, आनी घरांतले शिजिल्ले म्हणजे एक वेवस्थीतपणान ते खातात. केन्ना एक रूच आयली जाल्यार एक भायले खावर असतात न्ही तांची, म्हणटकूच हे अशें कित्याक जाता? म्हणजे तो कॅन्सरूच म्हणपाचो वो कितें म्हणपाचो अशें. आनी दुसरो प्रश्न म्हणजे कितें, एक न्ही एक घूट येता पळय कानाक वयर आनी तेज्या नंतर ते ऑपरेशन केलें जाता बांबोळे ऑपरेशन केल्या नंतर परत ते घूट ते मोव कशें जाता आनी तेज्या वयल्यान मागीर ते म्हणजे ऑपरेशन करून तो घूट काडिल्लो आनी ताच्या भोवती न्ही ते कितें केस गुंडळून आयिल्ले तेजे हे काडले. आनी आतां कितें जाता मागीर तेजे म्हणजे तो आतां सॉफ्ट कसो आसा, पूण तो एक हे उरलात ताका, पूण तो सॉफ्ट आसा. कळ्ळें न्ही? प्रश्न कळत. आनी कितें प्रश्न आसा तुमचो? तुमचो एक प्रश्न आशिल्लो की कांय लोक आमी जे हॅबीट म्हणले, एक म्हणजे ते कांय लोकांक जाता ते कांयच हॅबीट नाशिल्ले जाता. दुसरो प्रश्न तांचो की मेंदवाचो जो कॅन्सर आसा ताजे सायन सिम्पटम्स कितें, जवळ जवळ तेच विचारताली ती. अकस्मात आपल्या तकली घाम येयल्ल्या जाता, केंस वतात, ताजी हें जाता काय म्हणून. आमी दुसरो प्रश्न पयलू घेया की पयल्याचे आमी जवळ जवळ चड उलयल्यात की ब्रेन कॅन्सर जाका आसता तेजे सायन सिम्पटम्स कितें आसता काय म्हणून. ब्रेन कॅन्सर जाता तेन्ना थोड्यांक हेडेक जाता, डिझनस जाता, हियरींग लॉस जाता, विजन लॉस, खुबशे सिम्पटम्स आसता वेगळे वेगळे. आनी हे सगळे वेगळे सिम्पटम्स एक्सप्लेन करपा जायना तेन्ना एक CT स्कॅन नाल्यार MRI करपा जाय डिटेक्ट करपाक. आनी कांय क्लिनिकली डिटेक्ट करपाक मातशें कठीण पिन पॉयंट करपाक कितें कसले कॅन्सर आसा तो. आनी दुसरें म्हणल्यार चडशे कॅन्सराचे खूब कॅन्सराचें कारण आमकां खबर नासता, अजून खबर ना. आमी म्हणटा ब्रेस्ट कॅन्सराक फॅमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कॅन्सर आसा जाल्यार ब्रेस्ट कॅन्सर जावपाक चान्सीस चड आसा. पूण डॉक्युमेंट केला की ओन्ली 10% ऑफ ब्रेस्ट कॅन्सर केसीस हॅव फॅमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कॅन्सर. सो चडशे लोकांक विचारल्यार तुमकां फॅमिली हिस्ट्री आसा जाल्यार ते ना म्हणटा. तर जेनेटिक्स आसा आनी खुबशे आनी दुसरे फॅक्टर्स आसा ताका कारणच आसता कॅन्सर. ब्रेन कॅन्सराचे तेणी विशय काडला म्हणून सांगता. अशें आमकां दिसता की ब्लड कॅन्सर आनी ब्रेन ट्युमर असं आयकलां की जवळ जवळ लोकांचे विश्व हें बसलेलें आसा की हे डेडली हें म्हणून कॅन्सर्स. ब्रेन ट्युमरा भितर खंयचे गोंया पुरते तरी ट्रिटमेंट जावपी खंयचे कॅन्सर्स आसात? ब्रेन कॅन्सरान गोवा मेडिकल कॉलेजान एक्सलंट डिपार्टमेंट आसा, न्युरोसर्जरी डिपार्टमेंट, आनी थंय ट्रीट करता. बेसिकली आमी सर्जिकल ऑन्कॉलॉजिस्ट ब्रेन कॅन्सर ट्रीट करिना, न्युरोसर्जन्स ट्रीट करता ब्रेन कॅन्सर तांचे कडेन. तशेंच ब्लड कॅन्सर ट्रिटमेंट जो आसा, जरी कित्याक परत ती बायलो विचारतली, हाचो स्टेटस कितें आसा? जेन्ना एक लोकांक दिसता ब्लड कॅन्सर म्हणजे मरपाचेंच. ब्लड कॅन्सर क्युरेबल आसता ब्लड कॅन्सर, पूण गोंयांत सद्या मेडिकल ऑन्कॉलॉजी फिल्डान कोणूच ना. मेडिकल ऑन्कॉलॉजी फील्ड स्पेशलिस्ट फील्ड आसता. MD मेडिसन करून ते स्पेशलायज करता. आनी हाका लागून लोकांक दुसऱ्या जाग्यार वचपा पडटा. मुखार आमचो कॉलर आसा. हॅलो. हॅलो. तुमचं नाव सांगात आनी प्रश्न विचारात. पागी उलयतालो. पागी. सांगात, प्रश्न विचारात. म्हाजो प्रश्न आसा दोतोरा की जे ब्रेस्ट कॅन्सर असतात न्ही लेडीज, तांकां सर्वायवलाचे चान्सीस कितले आसता? स्टेज वायज पळोवंक गेले जाल्यार कन्सिडर करा खंयची स्टेज जाल्यार चान्सीस कितें आसता आनी तांकां भुरगीं जावपाचे चान्सीस कितले आसता? जाता तितले बेगीन ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्ट केल्यार बरो. अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कॅन्सर तुमचे सर्वायवल चान्सीस खूब बरे आसता. आनी ब्रेस्ट कॅन्सर जावन आमी किमोथेरपी बी दिता, ताजे नंतर भुरगीं जावपाचे चान्सीस कमी आसता. ब्रेस्ट कॅन्सर जावन.
आनी हेच आतां पिशवेचे जर आसत जाल्यार भुरगीं जावपाचे कितले चान्सीस आसता? पिशवेचो कॅन्सर आसा जाल्यार ती पिशवी काडपा पडटा न्ही. ओवेरियन कॅन्सर बी पिशवी आनी सगळें काडपा पडटा आनी मागीर आमी किमोथेरपी ओ रेडियोथेरपी ओ वॉटेवर. हो एक लोकां खातीर प्रश्न आसता की जेन्ना पिशवेचो कॅन्सर आसतात तांणी सर्जना कडेन वचपाचें काय गायनेकोलॉजिस्टा कडेन वचपाचें? पिशवेचो कॅन्सर आसा जाल्यार आयडियली गायनेकोलॉजिस्टा कडेन वचपाचें आनी एज सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आमी ओवेरियन कॅन्सर पासून ट्रीट करता. ओवेरियन कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ट्रीट करता. म्हणटर हें तांणी कोणाचेर सोडोवपाचें? दोतोराचेर सोडोवपाचें. ज्या खंयच्याय एका दोतोराक मेळत जाल्यार तो ठरयतलो खंयच्या दोतोरान ही मॅनेज करपाची. परत आमकां मॅडिकल ऑन्कोलॉजिस्टाचें विचारतले की थोडी तेच विचारता उदक आनी एक तियेन विचारलें की तेन्ना तें गुळट काडलें आनी तिका दिसता गुळटाक अजून कितें प्रॉब्लेम अजून आसा म्हण सॉफ्टनेस आसत. बायोप्सी जावन तिगेलो हील कितें कारण आसूं शकता तें? आतां तिका दिसता तें गुळट आशिल्लें अजून तशेंच आसा, तेचे मोव आसा. चडशीं गुटां आसा ती कॅन्सराची आसना. ऑलमोस्ट 90-95% आसना. लिम्फ नोड्स आसा ते केन्ना इन्फेक्शना लागून आसता. रिएक्टीव लिम्फेडेनायटीस म्हणटा आमी ताका. नाजाल्यार ट्युबरक्लोसीस टीबी लागून आसपाक शकता. नाजाल्यार खुबशीं दुसरें कारण आसा. आनी फक्त लिम्फोमा आसा जाल्यार हॉजकिन्स, नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा आसा जाल्यार ताका लागून किमोथेरपी घेवपाक पडटा. कॅन्सराचेर प्रश्न खूब आसात. कॅन्सराच्या संबंदाचो प्रश्न खूब आसात. हेंच आमी डॉक्टर शेखर साळकाराची जेन्ना इंटरव्यू चालू आशिल्ले तेन्नाच म्हणलेलें. ही चर्चा चालूच उरतली. पण ते पयलीं एक ल्हानसो कमर्शियल ब्रेक घेवयात. पळयत रावात हॅलो दोतोर प्रिंट मिडियाचेर.